ते डॅम्पनेस बी कांय नाशिल्लें ते कितें जालें भितर जेन्ना ते पोर्शन हें जालें पडलें ते प्लास्टर पडलो तो कितें जालें भितर जेन्ना पळयलें की ते सगळें कळमेलां जी स्टील जे कळमेलां म्हणून तो प्लास्टर सकयल पडलें आनी त्या कारणान आतां आमी थरयलां की तेमकां शिफ्ट करपाचें आनी जी 40 वर्सांची मोर दॅन 40 इयर्साची बिल्डींग आमी म्हणून तांकां आमी फिश जे आसा वेंडर ताका शिफ्ट करता आनी तो तितलो पोर्शन आमी दंपाराक चॅक करता तो एक हें आसा रूल्स कितें आसा ते आनी त्या प्रमाणे आमी सेफ्टी तेजे रिपोर्ट मागतले एजन्सी कडल्यान आमी सेफ्टी ऑडीट मागतले दीस बिल्डींग आनी जेन्ना सेफ्टी रिपोर्ट येतलो त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसिजन घेतलें कितें करपाचें तें आनी त्याच प्रकारे हांव तेंय सांगपाक सोदतां की आमी न्यू मार्केट बांदपाचें ऑलरेडी न्यू फीश मार्केट आनी व्हेजिटेबल फ्रूट मार्केट ताका देखूनच आमी ऑलरेडी सगळें ड्रॉईंग तशें जालां आतां केन्नाय तेजें विदीन 1 मंथ टेंडर जातलें म्हणून हें तेन्ना आमी हेजो रिपोर्ट घेवन हेजें कितें डॅमेज करपाचो काय कितें तें आमी डिसिजन मागीर घेतलें तेन्ना सेफ्टी रिपोर्ट जो येतलो पूण आमी न्यू मार्केट बांदता तेजे आतां ड्रॉइंग्स बी सगळे रेडी जाले आनी गेल्या वर्सा भितर आमी आनी शेड कित्याक बांदली की हांगा ते रिहेबिलिटेट करपाक किंवां जेन्ना ते मोडटले म्हणून आमकां मातसो ते लेट जालो आनी त्या नंतर आमी हे ड्रॉइंग सगळे केले रेडी आनी आतां ती टेंडर जाता हे न्यू फीश मार्केट येता तेजे आमी आतां टेस्ट रिपोर्ट येतलो टेस्टिंगा धाडटले आमी बिल्डींग टेस्ट करपाक त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलो एग्जिस्टींग मार्केटाचे पावसा पयलीं आमी आमचे गेल्या पावसा आमी पळयलें खंय खंय लिकेज जाता ती त्या प्रमाणे आमी शीट्स रिप्लेस केल्यो पावसा पयलीं रिप्लेस केल्यो आनी त्या प्रमाणे आमकां दिसलें की हेका लिकेज जावपाचें ना पूण आतां परत जेन्ना पावस पडलो तेन्ना दुसरे कडेन लिकेज सुरू जाले आनी थोडे हे आसा गटर्स आसा थंय थंयच्यान लिकेज जावपाक लागले सो आमी आतां ते जशें पावस थोडे दीस वत आयले तेजेर आमी आनी खंय लिकेज जाता आनी ते गटर खंय लिकेज जाता त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतलें म्हणजे सो आमी पत्रे बी सगळें चेंज केले गेल्या वर्सा आमी पळयलें की खंय लिकेज जाता ते सो आतां दुसरे कडेन जावपाक लागले त्या प्रमाणे आमी ते आमी एक्शन घेतलें सो शॉपा अजून ऑक्शन जावपाच्या आदी प्रोसेस आतां पळय ते प्रोसेस ऑलरेडी ट्रान्सफॉर्मर चार्ज जालो पॅनल बोर्डाचें काम जालें इवन भितरली जी लायटी सो पॅनल बोर्ड मार्केटान भितर जी लायटी हें वता ते सगळे आमी चॅक केले इवन एवरी आतां शॉप्स आमी सप्लाय येता काय ना ते चॅक करता आनी आतां सद्या पॅसेजींनी लायट घालपाक सुरू केले आनी इमिजिएटली ते म्हाका आमी ते ऑप्शन घेतलेले आनी ऑप्शन घेतलें आमकां रेग्युलर बी आमी मुन्सिपालिटी घेतलो आनी ऑप्शन बेगीन जातलें की आमी सगळे प्रोसेस सुद्दां आतां वॉटर कनेक्शनाचे आमी फायल मूव केला न्यू इलेक्ट्रीक कनेक्शना खातीर आमी मूव केला फायल सो कितले वर्सां बंद पडिल्ले तेन्ना आतां हें आसा खातीर आसा कितें आमी सो दिवाळे पर्यंत शिफ्ट जावपाक शक्यता आमी बेगीन करता ना तेच्या पयलीं आमी ऑप्शन करतले न्ही की आतां लायटीचे ऑलरेडी सगळे लायटी घालून जाल्यो मॅक्झिमम लायटी घातली पॅसेजींनी आनी फक्त शॉपाक तो टेस्ट करता सप्लाय येता काय ना ओके आनी मागीर इलेक्ट्रीक कनेक्शन एक आमकां जाय पडटलें आनी वॉटर सप्लाय कनेक्शन कित्याक आमकां उदक सगळे कडेन फ्लोरान पळोवपाक जाय चॅक करपाक जाय उदक सगळे वॉशरुमांनी बाथरुमांनी वता खातीर वचपा खातीर आमकां तें उदक कनेक्शन आशिल्लें तें आमी अप्लाय केलां पुर्वी कडेन वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हें ओल्ड फीश मार्केट खूब वर्सां पयलींचें आनी हेका कसलेच तरेचो मेंटेनन्स ना आनी फाटल्या फावटी चेअरपर्सनान सांगलेलें हें आतां मोडपाचें हेजेर आसा म्हणून आनी नवें खंय तरी फीश मार्केट बांदपाचें आसा पण तेच्या पयलींच म्हाका दिसता राती हें हो जो स्लॅब आहा वयलो जो कोसरलो आसा आनी हांगासर दिसाचें पळयलें जाल्यार खूब नुस्तेकार बसता हांगासर थंय पण हो रातचो लेट पडलेल्या कारणान काय अशें कोणाक मार लागोंक ना पण म्हाका दिसता एक स्लॅब समज जर पळयलें जाल्यार हांगा खूब लिकेज आहा आनी तशें आसतना जो रिस्क घेवन आपली सकयल बसता पण म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन कितें तरी एक्शन घेवन हेंकां खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय नाजाल्यार मोठी हांगा जिवीतहानी जावपाक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.